ही वेंचणूक सामकी उत्कंठावर्धक, सामकी सस्पेन्स. कारण इतल्या खातीर जाला, आमी पळयतात एक 70रींतले विश्वजीत राणे आनी ताचे शेजारचे म्हणजे पर्ये आनीक वाळपय जर सोडली जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या खंयच्याच पक्षाच्या नेत्याक ह्या वेळार जिखून येवपाची खात्री ना. अशे तरेचे जे पळय आमकां जे अहवाल मेळटा ते तशे मेळटात. सो त्या नजरेन सामकी उत्कंठावर्धक आनी लोक सामके रावल्यात. मतदान करता ते लिडरूय सामके सस्पेन्सानात. खंयच वन सायडेड फायट जातलेशें दिसना. आनी मार्जिनाय कमी जावंक शकता, कित्याक उमेदवार वाडल्यात, राजकीय पक्ष वाडल्यात, ताका लागून प्रत्येकाचे 1500ची सुद्धा मार्जिन. जे उमेदवार पळय पयलीं कशें आसता, जे उमेदवार ह्या पक्षान किंवा त्या पक्षान तेजी लेबलां जे पळय मेळोवपाक शकनाशिल्ले ते एक तर अपक्ष रावताले किंवा फाटल्यान रावताले. ह्या वेळार सगळ्यांक न्ही तृणमुलान येवन तर कोण मेळना असो ना, सगळ्यांक ऑफर दिल्यो, सगळ्या तिकेट दिवन उडयल्यात. सो त्या नजरेन येदी व्हडली झुंज दिसता. पूण तुका अशें दिसना की निमाणे वेळार फाटले 8 दिसान आमी पळयतात की लोक हळू हळू नॅरोड डावन टू लोकांक स्प्लीट करपाची ना मतां. लोक ह्या वेळार सामके म्हणजे लोकांनी उमेदवार कोण ते जवळ जवळ ठरयला अशें म्हाका दिसता. म्हणजे चेंज जाय असो एक सूर येता. चेंज जाय हो सूर येता. आतां चेंज हो कसो मतांनी परिवर्तीत जातलो हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक तूं जशें म्हणटा तशें लोकांक जायच की बरोबर एका पक्षाक खंयच्या तरी निवडून दिवचो न्ही दुसरो कोण तरी येवचो. पूण ह्या मतांची विभागणी करपा खातीर खुबशे प्रयत्न चालू आसात. न्ही, दोगी जाणांन प्रयत्न केलात न्ही. बीजेपी सारको पक्ष डबल इंजन म्हणटा आनी तें खरें आसा. तांकां बीजेपी तांचे केंद्रान सरकार आशिल्ल्यान पयसो आयला आनी आतां जर काँग्रेस आयलो जाल्यार केंद्रा कडल्यान पयसो येतलो वगैरे हो प्रश्न येतलोच. पूण हो सगळ्याक प्रश्न आसा. हो प्रश्न गोंयच्याच बाबतींत न्ही, बीजेपीचे खुबशी बीजेपी शासीत जी राज्यां आसात थंय ते आमकां पयशे मेळना म्हणटा सेंट्रल. कारण तो चड पयशे जाय, चड पयशे जाय. आनी कशें आसता जेन्ना चड पयसो येता तेन्ना तो खरोच विकासाक लागता काय कितें. आतां मांडवीचे 3 पूल गरज आशिल्ली, जुवारीचेर ते रोटेटींग रेस्टॉरंट गरज आशिल्ली, इतलो एलिवेटेड रोड पेडण्या टू काणकोण गरज आशिल्ली. सो हे सगळे आमकां जंय ट्रॅफीक कोंडी जाता थंय जाय. आतां कोंडी खंय जाता परवरी काय एलिवेटेड पूल ना, कारण लोकांनी विरोध करप ताणें सांगलें ना एलिवेटेड वयर बांदनात आमी. सो हें जे कितें विकासाचे पळय ह्यो त्रुटी आसात आनी ह्यो त्रुटी आनी विकास म्हणजे कसो जावचो स्वयंपोशक म्हणजे त्या विकासाच्या सगळ्या सकयल्या पावंड्यार जो पळय मनीस आसा ताजे पर्यंत विकासाची फळां त्याच पॉयंटाचेर वता. कित्याक हो कॉन्ट्रास्ट इतको जाणवता. कांय मतदारसंघांनी जेन्ना आमी भोंवले तेन्ना लोक अक्षरशा म्हणटा आमकां आंबट आनी शीत आमी कालोवन जेवता. अशी परिस्थिती गोंयांत, शिकिल्ल्या गोंयांत ज्या जाग्यार आमचो इन्कम सारकें आसा, गोंयाचे मिडल क्लासाचे येदे व्हडले प्राबल्य आसा, डेव्हलपमेंटाचे येदे व्हडल्यो बातो मारता सगळे जाण, आनी सायज आमची सामकी ल्हान. गोंयान भितर खुबशे न्ही, गोंयान कांय अशी जुमी आसात जंय लोकांनी घरांत तशीच पडंग दवरून शहरान आयल्यात. गोंयान अशे कांय गांव आसात जंय भितर लोक थंय इलेक्ट्रिसिटी पावना. अशा परिस्थितीन हो विकास न्ही. तुमी सगळे लोकांक शहरा कडेन आकृश्ट करतात. शहरान येवन लोकांनी रावप आनी शहरान लोक रावत तो हेच न्ही, सारकें हावजींग नासता, जेवण सारकें नासता, नोकरेचे कडेन अन्याय अत्याचार जाता. सो हो विकास खरो कितलो हें आमी पळोवपाक. त्या नदरेन जर पळोवपाक गेलो न्ही तर ह्या इलेक्शन हे इशू येवनात. हे येवनात. वयले वयर आमी प्रचाराचे कांय पक्षांनी हें केल्लें आसा. सो म्हाका दिसता बीग फायट जर आमी पळोवपाक गेल्यो तर ह्या इलेक्शनान कांय बीग फायट जातल्यो. सो आतां हो पळय जो कितें मतदार आहा जो ह्या विकासा पसून वंचीत तो कशी भुमिका घेता. गोंयचो सुशिक्षीत वर्ग पणजे सामको सुशिक्षीत रावता. एक गजाल सामकी खरी की भाजपान बाबूश अतनासियो मोन्सेरात आनी एक अपक्ष बाकीचे आसात. तातूंत भितर आम आदमी पार्टीचो वाल्मिकी आसा, दुसरो आमचो एल्वीस गोमीस आसा काँग्रेसचो. पूण खरी लढत एक अपक्ष येता तो खरी लढत उबी करता. थंय सामकी काट्यार काटेकी टक्कर जावपाक तें पळोवचें पडटलें. कित्याक म्हाका खुबशे कडेन अशें रिपोर्टींग इंडिकेशन मेळटा की मिडियान ही हवा चड केल्या पूण ग्रावंड रियलिटी सामकी अशें आमकां सांगलें न्ही. आमकां कांय न्हिदान सांगलें हें तुमी घडयलां म्हणून. बरोबर. पूण गोंयान भितर खुबशे अशे मतदारसंघ आसात जंय काटेकी टक्कर आसा. मोविन सारको मनीस ताका थंय आव्हान आसा. मांद्रे मतदार मांद्रे आसा, मुरगांव आसा, कुठ्ठाळे आसा, प्रियोळा मतदार प्रियोळा मतदारसंघात सामकी अशें आसा. सो हें एक पयलीं पळय कशें आशिल्लें की 2च पक्ष लडटाले अशें ना. आतां 4 पक्ष आयल्यात. कांय अपक्षांनी ह्या वेळार केलां. भाजपा सारक्या पक्षांतल्यान कांय निश्ठावान भायर सरून ते आव्हान निर्माण जाता. 7 पक्ष 7 वांटे घालताले आमच्या मतदारांचे. गोंयचं वायट नदरेन ते बरे नदरेन आमी चिंतूंकच शकनात की गोंय ते कुडके 4 जाणां काडटात काय कितें. पूण एनी हांव ही एक उत्खंठा वाडोवपी वेंचणूक. लोक बरे तरेन मतदान करतले.
गोंया खातीर गोंयच्या फुडारा खातीर मतदान करतले. आनी हांव सदांच म्हणटा म्हज्या आनी तुज्या जनरेशना खातीर ज्यांनी गोंया खातीर अश्यो सदांच लढवय्य भुमिका घेवन उबे रावल्यात, आमचे खातीर तर लास्ट. कारण फुडल्या वेळार आमी आव्हान कोणाक करतले. फाल्यां जर असं जर आनी 5 वर्सांनी जावपी जर वेंचणूक जर अशे तरेची आयजच जवळ जवळ 16 लाख गोंयची लोकसंख्या जाल्या, ती आनी जर ही जी फकत भ्रामक विकासाची कल्पना ताका लागून जर समजा आनीक जर 5 लाख जर आयले जाल्यार तें पूर्ण हाताभायर वचपाचें. आनी ही जी पळय तत्वां आमी घेवन बसल्यात, जी गोंयचो फुडार, आमच्या गोंयच्या लोकांचो विकास आनी गोंयच्या लोकांचे पळय दबिल्लो सकयलो वर्ग ताका म्हणजे एस टी समाजाक प्रतिनिधित्व मेळपाक जाय. वेगवेगळे जे पळय घटक आसात कमकुवत तांकां ह्या वेळार विधानसभेन वचपाक मेळपाक जाय. अशे तरेचे जाल्यार ती खरी वेंचणूक जातली. आमी आशा बाळगुया. म्हाका दिसता हांवें आशावादी रावूं शकता. सामकें आमी काय शकनात.